पूण दुसरो जो कॅन्सर म्हणलो, कॅन्सरान म्हणजे कॅन्सर म्हणजे कितें तसलीच गांठ पूण ती फास्ट वाडटा आनी ताका उपाय म्हणजे चड करून योगाचो कॅन्सरक फायदो ना. स्पश्ट सांगपाचें म्हणजे योगान कॅन्सर बरो जायना, त्या विशया कडेन मागीर येता. पूण तुमी जे ब्रेस्ट कॅन्सर म्हळें, छातयेची कॅन्सर आज खूब कर्करोग स्तनाचे खूब वाडल्या आनी ताचें एक कारण आसूंक शकता. हांव ताचें सामकें ऑथेंटीक सांगूंक शकना कारण तो रिसर्च चालू आसा. जशें दयानंद जाल्यार हॉर्मोन्स, चिकन, ब्रॉयलर अशें चड खावप आनी तशें परत सांगता की हांव ऑथेंटीक सांगूंक शकना कारण रिसर्च चालू आसा म्हणून. पूण तें एक कारण आसूंक शकता. हॉर्मोन्स प्लस जंतुनाशकां, पेस्टिसायड्स एंड फर्टिलायझर्स तें जावंक शकता. आनी ताका उपाय म्हणजे एक जालोच जाल्यार डॉक्टरा कडेन दाखोवन आतां नवे नवे टेस्ट आयल्या. FNAC म्हणजे पयलीं उदक काडप आनी पळोवप सादी सुवी घालून. ताज्या नंतर बरे टेस्ट आयले म्हळ्यार अल्ट्रासावंड, मागीर डिजिटल मॅमोग्राफी, ताजे वयर सारकें कळटा बारीक आनी खंय पसरला जाल्यार. तें अशें केलें. मागीर वैद्यकीय ट्रिटमेंट म्हणजे आमी तें आतां पयलीं कितें आशिल्लें, आमी शिकतना सगळी छाती काडची पडटाली. आतां नवे इतले सुंदर ट्रिटमेंट आयल्या की सगळी छाती काडची पडना. फक्त छातयेचो तितलोच भाग काडून त्या प्रमाणे लायट बी दिवचें पडटा. पूण वैद्यकीय ट्रिटमेंट. आनी आज कॅन्सराच्या ब्रेस्ट कॅन्सराक सुद्दां भिवपाची गरज ना. पूण म्हजें एक म्हणणें आसा की कॅन्सर वाडलो स्तनाचो किंवा हें आमकां मान्य आसा. पूण पेशंट जर बेगीन येत जाल्यार पेशंटाक सुद्दां बरें आनी आमकां ट्रिटमेंट करपाक सोंपो जाता. आतां हाजे बद्दल एक सांगपाचें म्हणल्यार कॅन्सर ब्रेस्ट म्हणजे स्तनाचो कर्करोग एक सादी टेस्ट आसा. ती डॉक्टरा कडेन वचपाची गरज ना. डॉक्टरा कडेन वचून शिकची पडटा. ताका SBE म्हणजे सेल्फ ब्रेस्ट एक्झामिनेशन किंवा BSE ब्रेस्ट सेल्फ एक्झामिनेशन अशें म्हणटा. अमेरिकेक थोड्या वर्सां पयलीं जे ब्रेस्ट कॅन्सर खूब आशिल्लो, अजुनूय आसा, 80% लोक मरताले कारण ते डॉक्टरा कडेन उसरावताले. आज शाळांनी सुद्दां ही टेस्ट शिकयता आनी प्रत्येक बायल आपली छाती तपासली आनी कशी तपासपाची ते आमी शिकयतात. हांव खूब वेळा ताका लागून खेड्यांनी नाल्यार वचून कॅम्प्स घेता. इंडियन मेडिकल असोसिएशन आसा, तांचे कॅम्प्स आसा, हेल्थ सर्विसीस आसा. तांणी आनी व्हॅन सुद्दां हाडल्या मॅमोग्राफी म्हणून. आतां कितली भोंवता ती खंय वता म्हज्या खबर ना कारण म्हजे कडेन डायरेक्ट तांचो संबंद ना. पूण ते मॅमोग्राफी करून मुख्य म्हणजे ब्रेस्ट तपासत कॅन्सर बेगीन करूंक शकता. कॅन्सराक योगाचो ट्रिटमेंट अजून पासून तरी सांगूंक शकना. पूण एक गोश्ट खरी की कॅन्सर जालो की तो मनीस आनी ताचे नातेवाईक खूब भियेतात. उदक सांगलें डेथ सेंटन्स हें बरोबर न्हय. आज 80-90% लोक जर बेगीन गेले बरें जाता. पूण हांव सांगूंक शकता की योग करून कॅन्सराक जी प्रतिकार शक्ती आसा ती डेफिनेटली वाचूंक शकता. कारण कॅन्सर हो सुद्दां रोग आनी हाजेर खूब आमचे विवेकानंद केंद्र आनी पाश्चात्य देशांनी अभ्यास चल्ला. आनी योगान थोडे टॅक्निक्स आसा तातूंत प्रिडॉमिनंट म्हणजे मंत्र जे आसा, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र हे सुद्दां हांव म्हज्या पेशंटाक शिकयता. आनी ताका लागून ताची मानसीक आनी आध्यात्मीक शक्ती इतली वाडटा की तो आतां कॅन्सराक पयलीं जसो भियेतालो तसो आतां भियेना. म्हणजे असो योग आमी अशें म्हणूंक शकना योग कॅन क्युअर कॅन्सर बट योग कॅन फायट कॅन्सर. बरोबर. आणि तुमी सांगता की एक मानसीक तयारी किंवा ताजे म्हणजे तो म्हणजे पेन मे रिमेन सेम पण ताची टॉलरन्स वाडू शकता. मागीर दोतोर एक रंजक अशा मोडाचेर टर्निंग पॉयंटाचेर आमी पावल्या. एक ल्हानसो ब्रेक घेवया, विसव घेवया आनी परतून सुरू करूया.